जेन्ना हांव अचानक निवडून येयलो पळय हळडोण्या, आनी हांव तितून एक सुशिक्षीत कॅन्डिडेट आसलो. परत हिजे जे ट्रस्टेड मनीस आहा म्हापश्यां, तिणें तांकां सांगलें की हे मंत्रीमंडळ करुया म्हणून, कळ्ळें. त्या मंत्रीमंडळान म्हाका खबर नासली तेन्ना दयानंद नार्वेकाराचें नांव कायदे मंत्री म्हणून घातलें. आनी परत हे जे त्रिकूट आहा म्हणजे तेन्ना हांगा सगळ्यान व्हडलो डायरेक्टर रमाकांत खलप, कळ्ळें. आनी तेन्ना कितें 2-3च मंत्री घेवंक मेळत आनी ती स्वता म्हाका दिसता शंकर लाड ना, दिलखुश ना, आनी तीग जाण ते. आनी ते टोनी डिसोजा म्हणून एक भुरगो आसलो बेबदो, कळ्ळें. म्हाज्या जाग्यार काडलो आनी ताका घातलो, तो कालांगूटसून निवडून येयल्लो. आनी हें म्हाका कळ्ळें नंतर की अशें अशें जालां म्हणून, कित्याक हेणें म्हापशेकारान म्हाजी विकेट उडयली म्हणून, आनी ताका घातलो. आनी खरेंच तो जो आसा मनीस न्हू, तो मनीस दिसभर असो, कळ्ळें. मागीर मेलो तो रोखडो. आनी ताका कांय पडलेलें ना. एक जेन्ना स्वेरिंग इन आसा त्या स्वेरिंग इनान ताका ते सोदताले खंय आहा काय म्हणून. हो तो कालांगूट बिचार जो पडलेलो तो ताका दोनपार तो 12 सुमार मेळ्ळो तो. थंय तो न्हिदलेलो तो. ताका थंयसून उखलून हाडला रे, ताका हे घालून कोट घालून स्वेरिंग इन केला. तो एक मंत्री जालो. नंतर रमाकांताक घेवंक नासलो तिणें, हांव नको तेंच्यान तेंचे कसलें कारण आसलें. विल्फ्रेड डिसोजाच भोंवतालो आनी तो पानवेलकाराक घेवन भोंवता. तो म्हटलें म्हाजे कडेन खूब फाटी येयला, हें बदलुयात तें बदलुयात, पूण हांव म्हटलें आजून मन तयार जावंक ना. तो म्हणालो एक पनवत आसता म्हणून, आयका म्हणालो, एक पनवत आसता आनी एक पाडेली पनवत आसता. तो म्हणालो पाडेली पनवत तेजें केन्नाच आयकून घेवं नाका म्हणून. कितें हांव म्हाका हांसूंक येयलें, कित्याक हे नवीन नवीन आयकता. हो ओपोजिशनाचो मनीस तो सांगता की ताईक उडो नाका म्हणून, कळ्ळें. हेंच्या नादाक तूं लागो नाका म्हणून. हांव म्हटलें अशें कितें रे, तुमचें म्हटलें काम गव्हर्मेंट चेंज करपाचें. तशें ना म्हणलो. हेज्या आदीं भावूक उडोवपाची ट्राय जाल्ली म्हणून, कितें. पूण तो इतलो बरो मनीस, आपणेनूच ताका लोक दिले आनी आपणें ताका साल्वार केलें. विचार करा, हें पॉलिटिक्स आनी आयचें पॉलिटिक्स तुमचो जो प्रश्न आहा खंय तरी लागीं जातलें पळय.